एवरी टाइम लोकांचेर अन्याय करता तुम्ही परमिशन सर मागे प्लीज एक ललिता प्रत्येकडे कंप्लेंट करता लोकांचेर चोरण लोकांचेर एक मिनिट राहू दे मागे पहिले एक रिक्वेस्ट आहे कर आणि आम्ही हांगा एक 20 मिनटां जाले आमकां हांगा अडकून दवरला सो एक्झॅक्टली कितें आमकां कांय समजना ते गांवचे लोक सडनली आमी एक जावन रस्ता हाडायला आमचो टायम वेस्ट जाता कित्याक फुडली काम आसता न्ही आमकां वाड्यारांक काम चालू आसा तेका लागून आमी रस्तो बंद केला बिल्डिंगेचे तेका लागून किती त्रास जाता तुमकां आमकां रस्ते एक्चुअली तो ल्हान पूण तो वाडो केला न्ही तो आमकां सगळी बेजार जाता रस्तो सांगू बारीक आसा पावना आमकां हो पयलीं रस्तो बारीक आसा आनी तेणी दाखयला 10 मीटर दाखयला तो रस्तो एक्चुअली तो 10 मीटर कसो करून जाता लोकांक घरबीर उडोवची पडटली आमी 200 वर्सां जालीं हांगा रावता आनी तो आतां काल येवन आमगे आपूण भाटकार म्हणटा आपूण भाटकार तुमकां उडोवपा रायट ना म्हणटा तेका लागून रस्तो हाडयला तुमी हय तेका लागून आमी रस्तो हाडयला मग किती डिमांड कितें आहा आतां डिमांड आमगे म्हणल्यार आमी ऑलरेडी आमी सगळी डिपार्टमेंटाक कंप्लेन केल्यार पूण खंयच्या डिपार्टमेंट एक्शन घेयना आनी हो रोड आसता एक्वायर्ड ना त्या रोडाचेर कसलें डॉक्युमेंटेशन ना आमी सगळी डिपार्टमेंटाक वेरीफाय केला लास्ट टायम प्लेस हाडले आमी पूण आमकां आज खंयच्या डिपार्टमेंटान आमगे जे आमी मागले कंप्लेन केली रिप्लाय दिना सो आमी आज रस्त्यार देवल्या आनी आमी डिमांड करता की आमकां ह्या रस्त्याचेर जॉयंट इन्स्पेक्शन जाय विथ TCP रोड्स आनी म्युनिसिपालिटी आतां ऑथॉरिटी जाय म्हणटा तुमी ऑथॉरिटी जाय आमकां कळ्ळें तुका ना एक फाल्यां लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन खबर आसता बायलां बरी सगळे रस्त्यार आसाय आनी ती जबाबदारी सरकारान घेवची पडटली आमी 2 मिनटां फॉलो अप करताय सिस्टमा कडच्यान सिस्टमाक रिप्लाय करना आनी जाय तसो रिप्लाय दिना एक्झॅक्टली जालें कितें आज हांगा आमगेल्ली 2-3 म्हयन्या पयलीं कंप्लेन दिल्ली की हांगा एक प्रोजेक्ट अप्रूव्ह जावन येयल्लो आहा आनी त्या प्रोजेक्टाक आमी मागता आसतना मागलें कितें 100 मिटर वीथ दाखयल्ली तेजी एक्झिस्टींग आनी 10 मिटर्स प्रपोज रोड म्हण दाखयल्लो पण आमी तेजेर मागता आसतना आमी फक्त मागलें तेंगे एक्झिस्टींग आमकां ऑन ग्रावंड ऑन रियलिटी हिंगा कितें आहा तें आमकां तुगेलें मेजरमेंट करून दिवचें आमी तेजेर TCPन दिल्लें तुगेलो डेप्युटी कलेक्टरान दिल्लें आमदारान दिल्लें पूण तेजेर अजून एक्ट जालें ना खंयचीच ऑथॉरिटी आमकां येयल्ला आनी ऑथॉरिटी सांगता कितें आमी आहा तुगेलो एज पर एक्ट सांगता आनी एक्टा प्रमाणे आमी दिला म्हणटा पूण एक्ट कितें सांगता हो एक्झिस्टींग तुगेलो 3 मिटर आहा तो 100 मिटर म्हण दाखय म्हणटा हो एक्ट सांगता आमी मागता आमी खंयच्यो तुगेल्यो बिल्डिंगे आनी हेका अपोज करपा येयला आमी मागता आसतना फक्त आमकां कायद्यान जें आहा तें करून दिया दुसरें म्हणल्यार एक न्यू भाटकारा येयल्लो आसा न्यू भाटकारान हांकां तुगेले सगळ्याचेर हिंगा तुगेले डेमोलिशनाचेर तेंका नोटीस सर्व केला ती तुगेली 200 मिटरांची भायर घराचें कितली वर्सां जाली आसा घरा ही घरां सिन्स 1985 आहा तुगेली तेजे नंतर सावन तुगेली आहा ही घरां आनी तेंचे कडेन तुगेले पेपर वर्क आहा तुगे प्लस तुगेले लायटीची बिलां हें तुगेल्या सगळीं आसा म्हळ्यार हो आमचो मूळ गोंयकार नीज गोंयकार हिंगा पयलीसान आहा तेंकां हो तुगेलो आतां नोटीस काडटा CRZांतल्यान आनी CRZ नोटीस काडटा खंयचे हेजेर तुगेले 200 मिटरां भायर आहा तेंकां म्हणल्यार घराचेर आहा तेंकां म्हणल्यार नोटीस काडटा आनी सायडीच्यान तो एक तुगेलो प्रोजेक्ट जाला लोक म्हणटा कितें ऑन ग्रावंड नासतना कशें अप्रूवल मेळटा हिंगाच एक तुगेलो रिजॉर्ट आहा हांवें इन्फॉर्मेशन मागला 500 मिटरां म्हण भायर दाखयला 200 भितर आहा तेका 500 भायर म्हण दिला हे CRZान हे खंयचेर दिला ऑथॉरिटी समज खरी एक्ट करता जाल्यार ऑन ग्रावंड रियलिटी पळया ग्रावंड रियलिटी पळया लोकांची कितें मजबुरी आहा ती पळया मागीर तुमी कितें परमिशन दिवपाक दिया आज कित्याक खंयच्या कमिटमेंटाचेर रस्तो सोडलो तुमी आमकां मामदारान येयलो मामदारान सांगलें तुमी रस्तो हाडयनाका तुमकां कितें इशू तुमचो आहा तुमी आपल्या कडेन या नाल्यार TCP डिपार्टमेंटाक वचून बसा थंय वचून तुमची तुगेले डिमांड आहा ती तुमी फुलफील करून घ्या TCP डिपार्टमेंटात तुमी वचून बसले तेन्ना कितें जालें आमकां TCP डिपार्टमेंटान बसले तेन्ना आमकां तुगेलो एक तेंचे कडल्यान रिप्लाय मेळ्ळा की ऑन सो एंड सो एक्ट तुमी एक्ट सांगता तुमी ग्रावंड रियलिटी सांगना तो एक म्हणटा सो एंड सो एक्ट आमकां आहा तो तुगेलो दिवची पडली म्हणून आमकां सेंट्रला हान येयलो तुगेलो वयर TCP हेड चीफ फाटल्यान येयलो तेल्ल्यान तुमी परमिशन घायली आनी ती परमिशन सगळी लिगल आहा पूण हिंगा पळोवपाक गेले जाल्यार हे विज्युअल्स आमी दोळ्यांचे पळयता तुमी हेंगा पळोवंक शकता आमी जाल्यार तुमकां एक टेप हाडून लावन दिवंक शकता 3 मिटरां रोड वयर आहा काय म्हणटा खंय कॅरेज रोड म्हणटा कॅरेज रोड जाल्यार गटर पयलींच कशें बांदलें गटर समज आसलें कॅरेज जाल्यार तुगे भायर वचपाक आयलें पयलीं गटर कशें बांदलें म्हळ्यार ही फक्त दिशाभूल करपाक हिंगा लोकांक पिश्यांक काडपाक आनी डिपार्टमेंट आहा ती तुगेली खऱ्या अर्थान तुगेले लोकां खातीर काम करता काय कितें
ही डिपार्टमेंटा फक्त गरीब लोकां खातीर काम करता काय फक्त बिल्डरां खातीर काम करता हो एक प्रश्न निर्माण जाता. आता तुम्ही मामलेदारा परत एप्लिकेशन दितले काय आमदाराक सांगलां आमी एप्लिकेशन दिता म्हण. तेतून कितें जालां तेतून 2 दीस आमची ही आसता डेप्युटी टावन प्लॅनर 2 दीस आसता पूण ताका आनी खंय तुगेले चार्ज दिल्ल्या कारणान तुवें 2 दीस पर्यंत येयना. आतां फाल्यां परत तुगेली थर्सडे फाल्यां परत हॉलिडे ती ट्युजडे आनी थर्सडे येता. म्हणजे आमकां आमदारान सांगलां तुमी एक तांकां आमी तुमकां लेटर करता तुमी तांकां डायरेक्शन दिवचें की फक्त आमकां एक जॉयंट इन्स्पेक्शन जॉईंट इन्स्पेक्शन जाली ना परत जाल्यार तुमगे परत होच विशय परत उरतलो. आसतलोच. आमी पळय हिंगा लोकांची घरां ही कशी त्रास काडून तुमी तुगेले एक एक घराचे चिरो लायल्लो ते लोकांक खबर आहा. लोकांची घर समज मोडटली जाल्यार आमी हिंगा रस्त्यार हांव म्हणल्यार हांव एज अ सांगता कावन्सिलर हांव रिस्पॉन्सिबल घेतो हांव जीव दिवपाक रेडी आहा पूण हांव हिंगा दिवपाक ना.